20 ब्रेस्तार ऑक्टोबराची 10 तारीख 2024. पयलें वाचप सांब पावलान गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें अध्याय 3 वाक्य 1 तावन 5 पर्यंत. बूदनतल्या गलातकारांनो, तुमकां कोणें भुलयलें? खुर्सायिल्ल्या जेजू क्रिस्ताक तुमच्या दोळ्या मुखार रूप चित्र आयिल्लो न्ही. एक मात तुमचे लागीं विचारता, पवित्र आत्मो तुमकां कसो मेळ्ळो? तुमी नियमशास्त्राचे कायदे पाळलेले वरवीं की प्रचार केली सुवार्ता तुमी भावार्थान घेतली देखून तितली तुमी पिशी जाल्यात काय? आत्मीक तरान आरंभ केल्लें तें रक्तामासान संपूर्ण करूंक तुमी सोदतात? तुमी जोडिल्ले इतले अनुभव तर व्यर्थ जाले. कशें जावचें? तुमी नियमशास्त्र पाळटात देखून की प्रचार केली सुवार्ता तुमी भावार्थान सतमनतात देखून देव तुमकां उदंड मापान पवित्र आत्मो दिता आनी तुमचे मदें असर्यां करता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन लूक 1 69 तावन 70, 71, 72, 73 आनी 75. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव ताणें आपले परजेची भेट केली. जशें काळा उपरांत काळांनी तांच्या भाग्यवान प्रवाद्या मरिफा ताणें भासायिल्लें, तशें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एका शांतीवन सडवणदाराक आमचे खातीर पाठयलो. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव ताणें आपले परजेची भेट केली. सोडयता म्हणून आमकां दुस्मनाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेषितल्या सर्व सक्तींतली आदार दिवन व्हरता म्हणून दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडास दवरून सदां आपणे केल्ल्या पवित्र सल्ल्याचो अशें ताणें म्हळें. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव ताणें आपले परजेची भेट केली. हेंच तें फर्माण उक्त्यान ताणें सपूत घालन आमच्या बापा अब्राहमा लागीं केल्लें. सोडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मनांतावन आनी फावो करतलो म्हूण आमी भियाविणे ताची सेवा करूंक पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलोवंक सगळी आमची जिणी सरासर. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव ताणें आपले परजेची भेट केली. शुभवार्ता. लुका प्रमाणे शुभवार्ता अध्याय 11 वाक्य 5 तावन 13 पर्यंत. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, तुमचे मदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंत्या आनी तो मोद्यान्नेर ह्या इश्टा सरशी वेता आनी म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उसणे दी. पयणार आसलो म्हजो एक इश्ट हांव चित्तमगेर येवन पावला. ताका वाडतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना. आनी चिंत्या तो ताचो इश्ट भितर तावन जाप दिवन म्हणटा, म्हाका दोशी नाका. दाराक खीळ घालन जाल्या. म्हजी भुरगीं म्हजे पासलेन न्हिदल्यांत. आतां उठोवंक तुका कांय दिवंक म्हजे वरवीं जायना. हांव तुमकां सांगता, इश्टाक ते पासत उठोवन तो कांय दिवचो ना जाल्यार लज नासता ताणें विचारल्या खातीर पुणीय उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो. देखून हांव तुमकां सांगता, मागा आनी तुमी घेतल्यात. सोदा आनी तुमकां मेळटलें. बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता. सोदता ताका मेळटा आनी बोडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे मदें कोण बापय आपलो पूत मासली मागीत जाल्यार ताका मासले बदलाक जीवदाळ दीत? वा तांती मागीत जाल्यार ताका विंचू दीत? खोटें जावन न्ही, तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या मापान पवित्र आत्मो दिना जायत? देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता.
नियाळ. मागा आनी तुमी घेतल्यात. आयच्या पयल्या वाचपान सांत पावल घरांत हेच रितीन सवाल करता. तुमी सर्व आपणायलें कशें? तुमी नियमशास्त्र पाळ्ळें वा भावार्थान तुमी मागलें? म्हणून सांत पावल लोकांक विचारता. भावार्थान आमी कितें मागता तर तें आमकां मेळटलें. आयच्या वांजेलांत जेजू आपल्या शिसांक भावार्थान मागचे विशयान शिकोवन दिता. मागणी एक बळादी खातीर. जो कोण मागता आपल्या काळजांतावन आनी भावार्थान तो केदींच निराशी जावचो ना. मागिल्लें तो आपणायतलो. आमचे कडेन लोक मागोंक विचारीत जाल्यार आमी तांचे खातीर भक्तीपणान मागा जाय. कित्याक तूं केन्ना हेरां खातीर मागताय ते दाळा तूं आशिर्वाद घेतलोय, आनी तूं हेरां खातीर मागताय तुजे मागणें देव आयकतलो.